नाटक बरोवपी, नाटकान पार्ट घेवपी, तेजे उपरांत समाजीक वावर, सोशल वर्कर म्हणून पॉलिटिशियन, आमदार, उपसभापती आणि न्याय जर तर आमच्या कला अकॅडमीक दिलो जाल्यार तेणेच दिलो. खूब बरें काम केलें तेणें. कोंकणीचो मोगी तसोच मराठीचोय. गोंयभर भोंवलो, झुजलो. खूब जाणांनी तेजो फायदोय घेतलो. अशें म्हाका दिसता की पॉलिटिकल पार्टींनी तेजो फायदो घेतलो आनी योग्य जे ताका मेळपाक जाय आसलें स्थान ते केन्ना दिवंक ना. तो जे कितें करूंक सोदतालो गोंया खातीर ते प्रत्येक गोंयकारांनी फुडें व्हरचें अशें म्हाका दिसता. तितून आमी आसतले तेजी लिगसी फुडें व्हरपाक. बरें काम केल्लें आहा तेणें गोंयकारां खातीर. लोक ताका विसरपा ना. विष्णू वाघ आयज आमचे भितर आयज ना. खरें म्हणजे आयज जर तांकां पळयलें आमी फाटल्या हातूंतल्यान तांचें जें कॅरियर जें आसा संपूर्ण त्या कॅरियरा भितर साहित्यीक हातूंतल्यान खंयचेय कलेच्या माध्यमांतल्यान गोंया भितर विष्णू वाघाक एक वळखुपी अशें कोण नासलें. आनी खरेंच आयज आमकां सगळ्या गोंयकारांक तेजी उणी भासतली आयज. कारण अशे साहित्यीक अशे उलोवपी इवन जेन्ना ते आमदार जाले ते नंतर सुद्दां आमदारकी भितर जेणे 5 वर्सां आपली सगळी गाजयल्ली कडेन आसा अशे हातूंतल्यान आनी खंयचेच पार्टी डिफरंस नासतना वागपाचो मनीस. विष्णू वाघ म्हजो एक बरो फ्रेंड आहलो. तुका ना पयलोच सान फ्रेंड तो. जेन्ना हांव MLA म्हण इलेक्शनाक बसतालो कॅन्डिडेट म्हण तेन्ना लागून तो आमच्या काँग्रेसीन आहलो. आनी तेन्ना म्हज्या इस्टेजीर येवन सदांच उलयतालो बरो फ्रेंड म्हूण एका निवडून हाडपाक जाय. आनी तेच कारणाक लागून तेजो म्हाका जायतो आदार मेळून हांवूय निवडून येयलो. फुडें तोवूय आमच्या मतदारसंघान बसलो आनी सांतान MLA म्हूण तो निवडून येयलो. लोकांनी ताका हाडलो. पूण आमचें मतें केन्नाच कितेंच वायटपण जावंक ना. हांव बरे भाशेन ते कडेन उलयताले. श्री विष्णू सुर्या वाघ हो बऱ्यांचो बरो संस्कृतीन बऱ्यांचो बरो लेखक आनी एक बऱ्या पैकी त्याच्या जिणेर सरस्वती देवीन दिल्ली आनी सगळे गुण संपन्न आसलेलो आनी एक बऱ्या पैकी बहुजन समाजाक आपल्या लेखनान जावं संस्कृतीन जावं आपल्या बाकीच्या सगळ्या गुणांनी फुडें घेवन वचपी मनीस आयज आमकां लागालो. हे गोंया खातीर तशेंच संबंद भारत देश महाराष्ट्रा सारकिल्ल्याक बऱ्यांचो बरो मनीस हारपा जालो. विष्णू वाघ आमचो इश्ट आसलेलो आनी ताका लागून आनी त्याच बरोबर तेज्या सबार कार्यांक लागून आमी ताका खूब रिस्पेक्टान पळयतात आनी आमी तेजे लेगीत खूब मोगान वागतले. आमी बराबर वावर केला कांय कार्यांनी. पूण आमकां एक सांगपाचें आहा की तो खूब एका भुरगेपणार अंतरलो आनी देवा दिन जालो. ताका लागून आमकां चड दूख भोगता. आमचो इश्ट विष्णू सुर्या वाघ गेला. हे धर्तरे वयलो एक अलौकीक कशे प्रतिभेचो प्रतिभावंत आमच्यांतल्यान ना. विष्णून सगळ्या क्षेत्रांत लिहिलेला संचार केलो. राजकारण धरून समाजकारण कला साहित्यकरण आनी हातूंत ताचो सगळ्यान जीव जर कित्यान रमलो आसत जाल्यार तो साहित्याचे बाबतींत, चड करून कवितेचे बाबतींत. पूण प्रत्येक एका क्षेत्रांत कांय शिस्तीची गरज आसता. विष्णून ज्या क्षेत्रांत पावल दवरलें थंय ताचें भांगर केलें. पूण थोडो शिस्तीचो अभाव आशिल्ल्या कारणान व्यक्तिमत्वाक जी थळाय येवपाक जाय ती येवपाक पावली ना. एक मल्टीफेसिटेड पॉलिटिशियन कारणान इतलो टॅलंटेड मल्टी टॅलंटेड लेजिस्लेटर म्हाका दिसता गोंयांत केन्नाच जावंक ना. तो भायर पडलो हें एक गोंयच्या राजकारणांतली एक पोकळी.
स्पेशली कित्याक असलो इतलो मल्टी टॅलंटेड लेजिस्लेटर जाचो हांव कलीग आहा आमच्या वेळार तोय बी पयलेंतल्यान निवडून आयलो आनी ताजेर आमकां कळटालें की खंयच्याय टॉपिकाचेर एक ऑबिचरी रेफरन्स धरून मायक्रोबायोलॉजी कल्चर लिटरेचर खंयच्याय सब्जेक्टाचेर एक बरो उलोवपी म्हाका दिसता एक गोंयच्या राजकारणाचे एक लेखक संघाचो अध्यक्ष आणि गोंयांतलो कथाकार कादंबरीकार साहित्य अकादमी पारितोषिक लेखक विष्णू म्हज्याकी धाकटो पिराय पूण म्हज्याकी प्रतिभेन खूब व्हडलो जाचे प्रतिभेक शीम मेळ नाशिल्लो असो आनी विष्णू बद्दल सगळ्यांनीच उलयना हांवूय म्हणटा की असो प्रतिभावंत कवी लेखक साहित्यकार राजकारणी चित्रकार अशी अष्टतासांची व्यक्ती आमच्या गोंयांत विष्णूच्या रुपान जाल्ली विष्णून आपली प्रतिभा दाखयली आनी तो आपणाक जाय तसो मुक्त छंदान जावन कवितेक एक मुक्त छंद आसता तशें त्या मुक्त छंद कविते प्रमाणे तो मुक्त जगलो 30 जर मनीस यांच्या फाटल्यान जर आज आमी जेका मुकल्या म्हणजे कृष्णंबन बांदकर आसात सोयरोबानाथ आंबे आसात आणि त्याच्या फाटल्यान जर आमी 30 मनीस जर आमी गमयलो जायत तर तो विष्णू हा फार माझा जवळचा मित्र होता आणि मी महाराष्ट्रातला मुंबईतला आहे पण महाराष्ट्रात त्याला इतकं प्रचंड प्रेम दिलं आणि त्याच्यासारखा महाकवी होणे जायचे देवीभूमीक एक विष्णूच्या रूपान एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व काही कित्येक वर्सां सगळ्या क्षेत्रांत आपलें नांव कमयल्लें बाब विष्णू वाघ आमच्यातून आज गेले वचून 5-6 दीस जाले आज ताची अंतिम क्रिया जातली कवी लेखक नाटककार अशें अष्टपैलू व्यक्तिमत्व तशें गोंयांत आमकां दुसरें दिसनाशिल्लें अशें एकमेव व्यक्तिमत्व आज आमकां सगळ्या संवसार सोडून गेले ही खूब संपूर्ण गोंयाची हानी आसा बहुजन समाज जो शेतकरी समाज जो कष्टकरी समाज श्रमकारांचो आवाज आज बुलंद केल्लो आसा अन्याय जाल्लो त्या अन्यायाचेर आवाज कशे काडप हे आपल्या साहित्यातल्या माध्यमांतल्यान घराघरांत पावून आनी स्वाभिमानान कशें जगप स्वाभिमानान कशें ताकमाने जगप आज धडो घालून दिल्लो आसा आजची युवकांची विष्णू वाघ म्हणल्यार एक प्रेरणा जावन आसा सबंद गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत प्रत्येक ग्रामीण भागांत सुद्दां विष्णू वाघाचो एक लोकप्रियतेचो जो संवाद जो आशिल्लो विष्णू येता म्हणल्यारूच कितलेशे शेकडे युवक किंवा ताका आयकुपा खातीर बुजुर्ग उपस्थित आसताले पूण हे जे तेजे विचार जे आसात ते आज खंय तरी मांडपा खातीर आज एक उकळी निर्माण जाल्ली आसा